नगर वन म्हणटा तो एक अर्बन फॉरेस्टाचो प्रोजेक्ट. खूप वर्सां जाली म्युनिसिपालिटीन ही जमीन एक्वायर केल्ली फेज 2 ऑफ संसोडम करतले राय पंचायतीन ती जमीन पडटा आनी स्थानिक लोकांचे ओपोजिशन आहा. थंय कांयच करूंक मेळना. थंय तर तूं ट्रान्सफॉर्मर कसो घालतलो जाल्यार लोकांचे ओपोजिशन आहा. सो जमीन म्युनिसिपालिटीन ती घेवन बसून कितें करप? ताजे परस ही जमीन एक अर्बन फॉरेस्ट तयार करूया. हे म्हजी एक सूचना आशिल्ली आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीचे हांगा कावन्सिलर जाल्ले आहा, एक्टींग चेअरपर्सन आहा, तांणी फुडले तांचे मिटिंगेक एक रिझोल्युशन घेवन ही जमीन तांणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक हँड ओव्हर करची. आमच्या ह्या टेन्युअरान हे नगर वन म्हणटा तें जावपाक जाय. हे सगळ्यांक बरोबर कॉन्फिडन्स घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन जातलें. जमीन म्युनिसिपालिटीची जमीन ट्रान्सफर जातली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे काम गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट घालपाचें नासता. सो ते गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट थंय येवंकूच शकना. आमी दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जंय थंयच्या आमदारांक इंट्रस्ट आहा की हे वन महोत्सव करून असले नगर वना पसून जर करपाची आहा इंट्रस्ट, आनी एसेंब्लीनूय सांगचें नाजाल्यार आतांय सांगचें. आमी फुडें वचपाक सगळ्याक ओपन तातूंत राजकारण कसलेंच आसचें ना. ते माकड खंयचेय आसूं ते सगळे आमचेच अशें म्हणून धरून आमी तांकां वागतले. आनीक गोंयकारा कडेन आमी मागतात की आमकां आदार करचो. डिपार्टमेंट तुमचे बरोबर